रिणाचे हफ्ते भरपाक जमनाशिल्ले बार्जवाले, ट्रकवाले, मशिनरीवाल्यांक गोवा अर्बन सहकारी बँकेन नोटीसी धाडल्यात। सरकाराची डेप्थ रिलीफ स्कीम 30 सप्टेंबराक सोंपता। सरकारान DRSची मुदत वाडयली ना जाल्यार सेक्युरिटी जप्त करतले। मायनिंग बंदीतूय खंय 2017-18 वर्सा बँकेक 1 कोटी मायज फायदो जाला। गोवा अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची 54वी आमसभा आयतारा पणजे जाली। मायनिंग बंद आशिल्ल्यान बँकेचे NPA वाडून 20% मेरेन पावल्यात। मायनिंग धंद्यातल्या ज्या लोकांक बँकेन रीण दिला तांची रिणां सेक्युरिटी वरवीं सुरक्षीत आसा म्हूण संचालक सांगतात। हप्ते भरप बंद केल्ल्यांक नोटीसी वचपाक सुरू जाल्यात। आमचो NPA is around 20%, around 4% the money we have recovered and kept held it in reserve for completion of certain formalities that could be accounted for either in 30th September or on 30th December. But we hope to reduce this 20% to below 15% just within another 2 to 3 months. The worst reason is the mining crisis. That is all responsible. Our glaring figure is only blocked in the mining loans to the barges, trucks, which comprises around 55 to 60% of the total NPAs. If this is recovered, then we are in a very better position. 30% of the principal of the outstanding of the mining affected people, government will bear that cost and reimburse it to me. That was assured to us. If that comes, we are very much we are out of this NPAs very soon. If government takes, even otherwise, we are hoping to come below 15%. We have waived around 11 crores of these mining affected people and got the ratification this year. Our loans are fully secured with equivalent amount of security. We had not gone for realization of that security with the belief, because all the time government was after us that we will provide you all the assistance. That's why we took so much of time. See, of the 54 crores, we have around more than 60 crores securities in the immovable form. So our loans are fully secured. It is not that there will be a hit to the bank, to the capital. नोटीसी सगळ्या बार्जवाल्यांक आमी नोटीसी धाडल्या, बार्ज ट्रक कोणाकूच सोडून आमी, नो एक्सेप्शन. सो अराउंड 61 केसीस आसा ते एक्सटेंड करून केली जाल्या पासून आमी ती आतां ताका नोटीसी धाडपाची प्रोसेस सुरू जाला. हय, सो गव्हर्मेंटाची एक्सटेंड तांणी मागला, आमचे कडेन मागला की गव्हर्मेंटाक हें केलां तांणी एक्सटेंड करा म्हणून. सो अजून आमकां ब्लॅक एंड व्हायट आयल्या शिवाय आमी फुडें कांयच ताजेर हें करूंक शकना. सो वी हॅव स्टार्टेड अवर इनिशिएटेड अवर प्रोसेस एंड वील गो अहेड विथ इट. मायनिंग बंदीतूय खंय बँकेक 1 कोटींचो निव्वळ नफो जाला. बँकेच्या बाकीच्या व्यवहारां खातीर 11 कोटींची तरतूद केल्या. 1 कोटी नेट प्रॉफिट जरी दाखयले असले, we have made all required provisions to the tune of 11 crores we have provided from the gross profits. That is a notable feature which has to be noted even by the members, which they did not note. Just because we showed 1 crore profit is not that it's only a net profit. We have seen to it that every parameter is met. See, the depreciation here before, this provision was made, but that investment fluctuation reserve we have made for 3 crore 40 lakh this year, so that we are very much in the safe as per the RBI guideline. It requires 5% to be made. We have made it to 3.40 crores. Because of NPA dividend found. Yeah, that's a restriction by Reserve Bank. It is not because we can pay dividend. But we hope if this happens by 19, we must show good figures, and there must be definitely an effort for the dividend. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. गोयचे मायनिंग सुरू करूंक शियाळी अधिवेशना मेरेन वाट पळोवचे ना. ते आदींच उपाय काडटले म्हूण केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक प्रुडंटा कडेन उलयला. गोयचे तिनूय खासदार खण मंत्र्या कडेन उलयले. खण कायदो मंत्रालया कडेन सेगीत बसका चल्ल्यात. ऑक्टोबर मेरेन मायनिंग सुरू करपा खातीर बीजेपीन नेट धरला. पावणी हो उपाय न्ही. गोयची केस वेगळी होच आर्ग्युमेंट घेवन खंय गोंय बीजेपी फुडें सरल्या. अध्यक्षा बरोबर मिटींग जाली. अध्यक्ष आमचे संघटन मंत्री रामलालजी, इतर सगळे प्रमुख हांचे बरोबर मिटींग जाली आणि मायनिंग हो विशय आमी लावन धरिल्लो आसा. लगेच मागीर त्या संदर्भान हालचाली सुरू जाल्या. ताजे लॉ मिनिस्टरा बरोबर मिटींग जाली आनी कितें कायद्यान सुदारणा कशाय पद्दतीन ऑक्टोबर म्हयन्याक हे मायनिंग हे सुरू जावंक जाय ह्या बाबतीन आमची हालचाल सुरू जाल्ली आसा. काल सकाळीं दुसरे दीस आमी नरेंद्र सावयकर, हांव
विनय तेंडुलकर हाजे हे आमी सगळे परत एकदां मायन मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी तांकां हांगसरी परिस्थिती समजून घेवन बेगिना बेगीन हेचेर तोडगो काडपा संदर्भात आनी हे कंटिन्युअस मिटींग आतां तांच्यो लॉ मिनिस्ट्री मायनींग मिनिस्ट्री अध्यक्षांच्यो चालू आसात आनी त्यामुळे लगेच तातूंत सोल्युशन येतलें अशी आशा आमकां आसा. शिंयाळे अधिवेशना मेरेन रावचे ना ताचे आदींच खंय उपाय काडपाचो यत्न चल्ला. सादारण हिवाळी अधिवेशन हे जातलें ताज्या पयलीं सुद्दां ऑक्टोबर हो नोव्हेंबर लांबीक पडटलें पूण ताजे पयलीं बेगीन कितें तरी तोडगो काडपाचें आमी तांचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लो आसा की इतलें लांब वचून जावचें ना कित्याक ऑक्टोबराकूच सुरू जावंक जाय परत कशा पद्दतीचें हें आनी त्यामुळे कदाचित बेगीन कितें तरी तोडगो तातूंतल्यान येतलो अशें दिसता म्हाका ताजे पयलीं कदाचित येवंक शकता. पावणेचें धोरण गोंयांक लागू केल्यार मायनी सुरू करूंक वर्सां वतली. गोंयची केस खंय वेगळी. पॉलिसी ऑप्शनिंगाची तो जो फॉर्म्युला पळय 2 वर्सां मायनींग सुरू जावची ना 2 वर्सां म्हणूंक शकना आमी ते खंय वचत तें सांगूंक जाय कारण गोंयची मायनिंगाची परिस्थिती वेगळी आसा. कारण बाकी भायल्या हाज्या राज्या प्रमाणे गोंयाची जें कितें आसा ही प्रायवेट कन्सेशन प्रायवेट प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी न्हय इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो प्रायवेट ऑनराचेर सगळो आसा त्यामुळे प्रत्येक पावलाचेर अडथळे हे आसतले त्यामुळे ऑप्शन हो ताचेर उपाय न्ही गोंया खातीर आनी त्यामुळे दुसरो कितें तरी पर्याय काडून हें सुरू जावची फार खूब गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फॉर्म्युलेनाचेर एफडीए मंत्री विश्वजीत राणेची चॅलेंज मान्य म्हूण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. विश्वजीत राणे खंय पयलीं एनयूसीआय अध्यक्षा कडेन डिबेट जिखून दाखोवची मागीर एक्स सीएमा कडेन डिबेट करूं येता म्हूण काँग्रेसीची विश्वजिताक जाप. एफडीए मंत्री ICARन दिल्ल्या टेस्ट किटाचेर दुबाव घेता हाचो अर्थ ताका केंद्रीय शेतकी मंत्रालयाचेर विश्वास ना. परमिसिबल लिमीट कितें तें सांगचें म्हूण काँग्रेसीन विश्वजीत राणेचेर फोग काडलो. This is used by all the government agencies all over India, including Vishwajit's FDA. विश्वजीत ताली FDA सुद्धा हे यूज करता आणि हे रिकमेंड करता. सो आमी खंय तरी खंयचे तरी वेगळें कितें तरी हाडून डिस्कवर करून टेस्टिंगाक यूज केल्लें ना. आनी हे रिलीज लॉन्च केन्ना रिसंटली लॉन्च जालें हें रिसंटली मीन दीस इयर ओन्ली 30 जानेवारी 2018 रिलीज केला. कोणे रिलीज केला? राधा मोहन सिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे विश्वजीत राणे ज्या पक्षांक आसा त्या पक्षाचो एक केंद्राचो मंत्री हे लॉन्च करता. सो आमकां अजाप दिसलें की विश्वजीत राणे हांकां चॅलेंज करता काँग्रेस पक्षाक चॅलेंज करता आमकां कोण आपयता की हांकां आमी तयार केलें ना नुस्तें आमचें न्ही आनी हे टेस्ट किट जो यूज केलो तो किटूय आमचो न्ही आनी एज फार एज आमचो डिबेट आसा एक्स सीएम जावं आमी तयार आसा. पूण आमचो NSYचो प्रेसिडेंट राज मुलायन खूब काम केलां काल टेस्टिंगाकूय खूब काम केलां. म्हाका दिसता हे तशेंच कितें डिबेट आसल्यार पयलीं आमच्या राज मुल्ला कडेन NSYचे प्रेसिडेंटा कडेन पयलीं तांणी डिबेट जावन तो पास जावचो. तेच्या नंतर आमी एक्स चीफ मिनिस्टर जे आसा तेंचे कडेन हें करचें. परमिसिबल लिमीट हें खंयच्यान कितें आयलें आनी कशें समज तें परमिसिबल लिमीट आसा आनी तुमी अशें तुमचे रिपोर्ट्स म्हणटात जाल्यार तुमचे डायरेक्टर जे आसा FDA आनी स्वता विश्वजीत राणेन लोकांक सिद्ध करून दाखोवपाक लोकां भितर कॉन्फिडन्स येवपाक म्हाका दिसता 1 म्हयनो ते एक परमिसिबल लिमीट कितें तें तुमी डिसायड करात पब्लिकली आनीक लोकांक कळोनी की इतली परमिसिबल लिमीट. सो तितली आमी परमिसिबल लिमीट लावया नुस्त्याक. तुमी 1 म्हयनो खाया नुस्तें दोगांय FDAचे डायरेक्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर आनी हें पब्लिकली करुया डेली. लोकांक कळटलें बाबा हें परमिसिबल लिमिटान घातलें हें केल्लें नुस्तें दोगांय खातात जाल्यार हें नुस्तें सामकेंच खावपाक सेफ. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.